आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आमची कसली चिंतना भावना बरी ओ वायट आसूं दी, पूण ती आमी ताका समर्पून ह्या वेळार ताका बसतना सगळें आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत, ताच्या हातांत, ताच्या जिवितांत दवरया. बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूची, ताची कूड आमी, ताचे सांदे आमी, ताचें जिवीत आमच्या सांद्यांनी व्हांवून आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या जिविता सारकें करून ताका काडुनी. पूण आमी ताका सहकार करुया, आमी ताका सगळें भेटोवया. चिंती नासतना आमी सगळें बरें कोत्ता आसतना आमचेर वायट कोसळ्ळेलें आसा, ताका आमी फुडो करुया. तें आमी जेजूच्या ताब्यांत हातांत करुया, ताका तें समर्पुया. आनी हे परी ह्या वादोळ्यांतल्यान आमी प्रवेश करुया, अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटांत रावन आमची तो प्रगती कोत्तलो. भिवची न्हय म्हणून ताणें आमकां सांगलां, भिवू नाकात. आमची भिरांत सगळी जेजूच्या हातांत घालया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. सुस्कार काबार जायसर जेजू 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 म्हणत रावया. आनी हे परी भितर आसा तितलें जेजूच्या ताब्यांत केलें म्हणटच तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरी वस्तू अदीक बरी करून दितलो. वायट आहा ती काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान भरून काडटलो. हे परी ताच्या एकवटांत आमी रावया, आमचे दोळे ताचेर थी रावया आनी ताची किरणां कुरपेची, दोयेची, काकळुतीची आमच्या काळजांत, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भितर सरोन आमकां तो पेखोवणी दितलो. आमचें जिवीत ताच्या एकवटांत तो दवरतलो. ताका आमी सहकार करुया. जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन. उपकार आठोवन कोता आमी गायोन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचोर तुका भोजोण करता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता.
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्याचो नरीम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण कोता तसो तूच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझे मोगान पेटात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू जेजू आर्गां दिनवास आनी मोहिमा तुका भितरल्यान आमचें जिवीत तुका एकवटून आसा खरें पूण भायल्यान आमचे कुडीक मनाक ओतम्यांक उद्रुश आपल्या ताब्यांत करीत आसा हे खोलायेंतल्यान तूं आमकां सगळ्या आमच्या जिवितांत घडटा तें दाखोवंक लागलाय आदीं आमी कश्टवताल्या पूण आतां हें सगळें जें आमचें सगळें घडटा तितलें तुका एकवटून आमी दवरूंक लागल्या आनी हे परी तुज्या जिवितांत तूं आमकां उदीकून उदीक खोलायेन बाळगून दवरताय तुजें जिवीत आमचें सगळें तूं जियेताय आनी आमी खुशाल बरीत जाता कित्याक जेजू आमचे वस्तुंगिनोय तुका आमचो मास करून तूं आमचें जिवीत म्हणून तुजें सगळें आमी आतां जियोंक लागल्या आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू सगळीं आमचीं भाव भयणां जीं हांगसर आजीर आसात तांकां सगल्यांक तुजी काकळूत दाखय आमी किरकोळ मनशां आमची किरकोळाय आमी तुजे सरशीं हाडटा कित्याक आमी सादी न्हय आमी तुजे कुडीचे सांदे एक धाकटो कुडको पूण तुका लागून हाका कितलो म्हत्व आसा म्हजेर म्हजी चिंतना भावना थिराय नासतना हांव तुजेर आतां ती थरावन तुका म्हजें सगळेंच जिवीत दिता आनी हे परी सगळ्या आमच्या भाव भयणांक जीं कश्टवतात कुडीच्या पावंड्यार मनाच्या पावंड्यार भावनाच्या पावंड्यार ओतम्याच्या पावंड्यार तितल्यांकूय तुका आमी समर्पिता तांकां तुका समर्पली म्हणटोच तूं तांचें जिवीत काकळुतीन पेकोवणी दितलोय पेकून हाडटलोय आनी तांच्या जिवाक जें बरें पळय तें तुजे कुडींत तें फावो कोत्तलोय मोहिमा तुका जेजू वाखाणणी आनी दिनवास प्रत्येक सुस्कारांत जेजू
तुज्या एकवटान हांव रावता आनी हे परी जियेलो म्हणटोत जियेली म्हणटोत आनी आमकां कितें जाय तूंच आसाय तें सगळें आमकां पुरो आनी आमकां जाय पळय तें गरजेचें तूं फाव कोत्तलोय त्या त्या वेळार त्या त्या वक्तार ते घडयेर जी आमची भाव भयणां आपल्या जिवितान तुजी दोया मोया अणभवलेली आसा ती आख्ख्या संवसाराक आसात थी सोदतान तुका आर्गां दितात जांकां भुरगीं नासलेलीं तांकां तुवें भुरगीं फाव केल्याय जांकां एक आसलेलें तांकां दुसरेंय दिलेलें आसाय केदो व्हडलो बाग हो तांकां कितली खुशालकाय तांच्या जिवितान खूब पाटी तांकां मदत करपाक कोणूच आसना पूण तुवें तांकां सोडूंक जाय तुवें तांकां बाळगून दवरल्याय तुवें तुजे आज बोडवे धाडून तांचे भोंवतणी सगळें ओळू केलेलें आसाय ती तुका आर्गां आनी दिनवास दितात जेजू जोस्मिला ऑस्ट्रेलियाक थान तुका वाकाणटा जेजू आनी ती म्हणटा सगळ्या जाणांक सांग कितली हांव देवाक वाकाणटा ताका महिमा दिता कित्याक ताणें म्हजें सगळें ज्यो वस्तू घडोवन हाडल्यात त्यो म्हाका चिंतूंक पुरांत जायना इतलो बरो आमचो देव वाखाणी तुका जेजू आर्गां प्रेज द लॉर्ड पूण कितलीं जाणां कोविडाक लागून कश्टवतात हो नवो रोग पिडा संवसारांत वाडत वेता पूण जेजू तुवें आमकां सगळ्या जाणांक गोठाय दिल्याय भिरांतीन जेवपाक न्हय पूण ही सगळी भिरांत जे आमी अणभवता त्या त्या वेळार तुज्या नांवान ती दवरच्याक आनी तूं आमकां विजय दितलोय कित्याक तुजे सव्या आमकां विजय मेळटा जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात जीं कोण घरा पडून आसात आनी जीं कोण कोविडाक लागून कश्टवतात तितल्यांकूय आमी तुजे सरशी तुका एकवटोन दवरता जेन्ना एक मनीस दुयेंसान पडून कश्टवता तेन्ना तो एकलोच तें अणभविना आख्खो कुटुंब ताचे बरोबर कश्टवतात हांकां सगळ्या जाणांक तुज्या एकवटान दवरता जेजू कित्याक ती कितलो तोकूस तुजो तोकूस ती दुसऱ्यां पासत कोत्तात मोगाच्या पासत कोत्तात आनी हे परी तूं आमकां हाजीर जाताय तुका एकवटोन तो सगळो वार करच्याक आमी तांचे पासत मागता ताणी हे भाशेन आपलें जिवीत तुका एकवटोन सारच्याक आनी जायना पर्यंत जाल्यार आमी तुका एकवटोन रावता आनी हे परी तूं ताका ती गोठाय दितलो म्हूण आमकां खात्री आसा आमचो भाव तोमास लोबो ताका आमी तुज्या ताब्यांत कोत्ता आनी ताच्या घोराब्याक
त्याचप्रमाणे जॉन करास्को, शिला आनी जॉयसीच्या कुटुंबाकूय तुज्या ताब्यांत कोत्ता हांव. आमचे भयणीक तेकलाक आनी तिच्या गोराब्याक तुज्या कोटान दवरता हांव. आमची भयण पावलिना तिकाय आनी तिच्या कुटुंबाक ती सदांच तुका एकवटोन जियेता आनी सगळीं जाणां, पूण तूं जेजू तांकां दिशा दी. तांची भावना तूं पत्करून तांकां तुजी भावना ओदीकान ओदीक घडून हाड तांची कुडी मना आत्म्या मदें. आयरीन आनी तिचो भाव टोनी आनी तांच्या कुटुंबा पासून आमी मागता हांव. कितल्या जाणांक डायबिटीज जाल्ली आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडून तांकां तुजे सरशीं उबारता हांव. तूं काकळुतीन तांची दया कर आनी तांकां पेकोवणी दी आनी तांचें जिवीत थाऱ्यार हाड. जीं कोण आतां ह्या बोजवणेंत वांटो घेतात वो सॅक्रिफीस तीं कोत्तात तितल्यांकूय तुजो मोग ओदीकान ओदीक अणभवूंक तांची काळजां उक्तीं कर. आनी वो तुजो मोग अणभवल्या उपरांत तुज्या मोगान तीं दुसऱ्यांचो मोग करूं, कित्याक तीं तुका एकवटोन जियेतलीं. तुजे सांदे कशें तीं जियेतलीं वागतलीं. आम्रेजिया, आंतोनेता, मेनिनो हीं सगळीं कोवीड पॉझिटिव्ह जाल्लीं आसा आनी कितलींचशीं जाणां, कितलेशे कुटूंब आतां बरोबर कोश्टवतात. जेजू तांकां हांव आमी सगळ्यांक तुज्या एकवटान दवरता हांव. तुजेच सांदे ते, पूण तांकां आजून ही जाणवाय येवंक ना आनी ते परी तीं जियेनात. आयज मायाची पयली तारीख. जुजे कामदार म्हणून ताची आमी आठवण कोत्ता आनी तो आमकां प्रोत्साहन दिता आमच्या वावरांत. कशे भाशेन तो तुका एकवटोन जियेलो, तुजो वावर ताणें फुडें व्हेलो, तुजे खुशे प्रमाणे ताणें आपलें जिवीत सारलें आनी हे परी तुवें ताका परिपूर्ण केलोय. आर्गानी दिनवास तुका जेजू आनी सांत जुजेक. सगळे जे जुजे आसात तितल्यां पासून आमी मागता. हेंच्या कुटुंबांतलो वडील तो एक जुजेच कसो ह्या सगळ्या दादल्यां पासून आमी मागता. हो म्हयनो रोजाराचो, तेर्स करपाचो. सायबीण मायन जशे भाशेन जेजूक राखलो तेच भाशेन सायबीण माय आमकांय राखता, कित्याक आमी जेजूचे सांदे, आमी जेजूचीच कूड, तो ती आमकांय राखता आनी सांबाळटा आनी आमचे बरोबर एकवटोन ती जियेता. कुरपेन भरलेली ती
कृपा तिची आमकांय ती फावो कोत्ता, कित्याक ती आमचे पासत बापाय कडेन जेजू सवें विनंती करीत आसता. तूं जी कोण तिर्स करिना तांची काळजां दारूण जालेलीं आसा. ती म्हणटात कसलें म्हणून मागणें, बोगोर बोगोर नमान मरी म्हणूंक जाय, कंटाळटात. तांची मनां उजवाडाय. कितली खोलाय येता सायबीण माय तुजी तीं उतरां तुका परगटून जशे भाशेन एलिझाबेथीन म्हणली तेच भाशेन आमी म्हणटा. आनी तूं आमकां जेजू फावो कोत्ताय. जेजू आमचे काळजांत तूं उठयताय, जागृत हाडटाय. तर ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. जेजू सवें तांकां हाडया आनी जेजू सवें तांकां ही कृपा मेळच्याक. कित्याक जेन्ना तिर्स आमी कोत्ता तेन्ना आमकां सायबीण माय राखता आनी सांबाळटा. उद्रुश्य आमचे सरशिल्लें पयस वता आनी आयलें जाल्यार ताका फुडो करून तातूंतल्यान चलोंक तें सगळो गो जेजूच्या ताब्यान करीत फुडें व्हरूंक आमकां घोटाय मेळटा. आर्गां आनी दिनवास तुका. दिसान दीस निरोंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. जेजू, केदें व्हडलें बाग हें. तूं आमकां एकसुरो सोडिनाय. तुजे सांदे म्हणटोत तूं हो सगलो पेज तुजेर घेवन आमकां फुडें व्हरोचोंक सोंपें कोत्ताय. फकत आमचो भावार्थ आनी विस्वास तुजेर वाडत वचूं आनी ही कृपा हें देणें आमकां फावो कर. आमच्या हाताचो वावर सुफळ कर सर्वेस्परा. पर्वत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासणांक थावन सासणांक पर्यंत तूं देव. मुनशाच्या पुता दुआनो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागवर रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसुना. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदांत आनी संतोशान आमी उल्हासोर कोर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजी मोहिमेचो प्रकाश फांको दी.
जेजू, तूं एका कामगाराचो पूत म्हणून लेखोन आयलोय, थोव्याचो पूत म्हणून. आमी तेच भाशेन आमच्या पांयचीं आमी भुरगीं, तुवें आमकां ह्या संवसारांत तांचे उद्देशी एक दिशा दिलेली आसाय, पूण तातूंतल्यान तूं आमचें जिवीत चलयताय, कित्याक आमी एक सांदो जे आमच्या मायेच्या कुसव्यान जल्मलोलो आनी तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Tu zauna sai chivemudo. Sukona toslizo. Buswondarani butina. Moje jivit solo. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Your carpovitatmya. Tu kami ashunasa. Por tuje shokte. Jiye moje dai. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Por tuje shokte. Jiye moje dai. Fill us with your power. Live inside of me. Lord Jesus, today you invite us to know you more deeply. We see that when you went to your hometown, people took you for granted. You did so many miracles in the other towns. You were so warmly welcomed there. But then, when you came to your hometown, you were looked down upon. In a way, we see that the same attitude of the people of Nazareth
at that time continues even today. We see that the people of Nazareth were so sure that they knew everything about you that they were not ready to accept the newness. They were not ready to be surprised by your novelty. Sometimes we too think, Lord, we know everything about you. And therefore, when you try to reveal to us something in prayer or something through others, we tend to put it off. And Lord, as we spend this time with you, we ask ourselves, how well do I know you? Can we know you better? Can we develop a deeper relationship with you? Sometimes we see that we may be prejudiced against others and against other things. And this prejudice prevents us from seeing the new and the good. We are so conditioned with what we believe that we can't open our eyes to see the actual reality. Similarly, we also tend to ignore what is already familiar. And Lord, we ask you to help us with this, so that just as you were able to do many great things in other towns because the people accepted, we ask that even we may accept your workings in our lives, so that even we may be able to see the novelty that you bring to us. In a way, we see that the Nazarenes were so jealous of you that they couldn't cope with you being anything other than a carpenter's son. They wanted to take you down to their level. They were not open to change. In a way, Lord, today we pray that we be attentive and listen to the things around us. Similarly, today's first reading tells us that everything, whatever we do, must be in the name of Jesus. We need to thank you, Lord, for all your gifts and blessings that you have bestowed on us. The first reading also exhorts us today to do everything from the heart, to do it because of our convictions, not because we want to please others. And this is exactly what Joseph followed in his life. He was a simple, hard-working man. And through his life, through the virtues, he was able to touch the lives of many in silent ways. Similarly, Lord, you ask us to do the same today, to be like Joseph. When we work, to put all our heart and soul, and to do it for the love of you and not for others. And Lord, now we place our prayers and petitions before you. We continue to pray for the ongoing pandemic situation. We pray for the victims as well as for the doctors
medical staff, and the government authorities. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask the Lord to grant them good health. We also pray for all those who feel left alone, betrayed, rejected, people who feel that there is no one to care for them. We ask you, Lord, to be their strength and comfort. Similarly, we also pray for all those languishing in the home for the aged and the destitute houses. We ask you, Lord, to be their comforter and their rock. We also pray for all those who have asked us to pray for them. We continue to pray for peace in the world, peace among religions, among nations, in our society, families, and most importantly, within us. And Lord, we pray for ourselves that we may be able to put behind our prejudices so that we may be able to look at the reality that is present before us, that we may not judge others, that we may not bring others to a lower level than they are, but that we may encourage others in their work so that together we can contribute towards building the kingdom of God. These are a few prayers and petitions, Lord, that we have placed before you. There are many that are still deep within our hearts and in our minds. We offer them all up to you, Lord, as we spend this time with you. जेसू, तुज्या आशिर्वादान तुवें आतां आमकां भरल्याय. तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्याय. तुजी काकूट तुवें आमकां दाखयल्याय. आनी हाका लागून आमकां खात्री आसा की तुवें आमकां बेकोवणी दिल्याय म्हणून, आनी दीत आसाय. आमचे भयणीक आनी भावांक जांकां कांकरू जाल्लो आनी तुजे कडेन विनंती केल्ली, तांकां तुवें सुटका दिल्याय. तांकां तुवें पेकोवणी हाडल्याय. तीं तुका दिनवासतात, आर्गां दितात, मोहिमां तुजी परगोडटात. थोडीं जाणां फुडें गेलीं, पेकोवणी मेवली, पूण फाटीं पोत्तून तीं पडलीं, निराशी जालीं. पूण ह्या निराशीपण ताणें तुका भेटयलां आनी भेटयत आसात, कित्याक सरते शेवटी तूंच आमकां जाय. तुजे सरशीं आमच्या भाव भयणीचें जिवीत एकवटून दवरलें म्हणटच तुजी शांती तूं तांकां फावो कोत्ताय. तुजो संतोश तांचें सगळें उदीक आनी उदीक तूं घडोवन हाडटाय. आनी संतोश भरीत जावन हिंचेय स्थितींत तीं तुका सगलो गोत आर्गां दीत रावतात. केदें व्हडलें देणें जेजू, वाखाणणी तुका. Alleluia. Praise the Lord. संसाराक इतल्या व्हडत्या
साष्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे दुस्पटात गोटा मुखा तिरवाडो आमचो बावा सोय मोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा ओंदुया वाकाणुया obzolia tacie modlo mogacia powitak miał संस्कारको खालते पोणा मांदिवया सासना सासना आमेन तुवें तांकां सोर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो थो मागुया देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळाचेसु दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळाचेसु दिमाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे